जेजू मोगाच्या आकड्या आमची लासूंदी काळजा तुझ्याच मोगाच्या उज्यान तुझ्या मोगाच्या उज्यान जेजू मोगाच्या आकड्या आमची लासूंदी काळजा तुझ्याच मोगाच्या उज्यान तुझ्या मोगाच्या उज्यान जोयराग द्वेष जोडटा तुय आमी प्रीती ओपून जोय अपमान करतात तुय आमी माफी करूं जेजू मोगाच्या आकड्या आमची लासूंदी काळजा तुझ्याच मोगाच्या उज्यान तुझ्या मोगाच्या उज्यान जेजू मोगाच्या आकड्या आमची लासूंदी काळजा तुझ्याच मोगाच्या उज्यान तुझ्या मोगाच्या उज्यान जुय जोगडी पेटात तुय आमी शांती हाडूं जोय चूक फोट बसतात तुय आमी निसोत शिपडां जेजू मोगाच्या आकड्या आमची लासूंदी काळजा तुझ्याच मोगाच्या उज्यान तुझ्या मोगाच्या उज्यान जेजू मोगाच्या आकड्या आमची लासूंदी काळजा तुझ्याच मोगाच्या उज्यान तुझ्या मोगाच्या उज्यान जेजू मोगाच्या आकड्या हे सकाळी तुका बोजूंक आनी वंदूंक तुवें आमकां हाडल्यात काय बरो शितळ दीस हो नवो दीस आमकां दिला आमची लासूंदी काळजां तुझ्या मोगाच्या उज्यान तुझ्या मुर्यांत येवन आमची काळजां मोगाच्या उज्यान लासूंदी दोनया ह्याच पासत आमी आयज तुझ्या पांयांशी आमकांच आनी आमचें आख्खें जिवीत भेटयता तुका परनिपाट करून नमस्कार करून आमकां तुवें फावो केलें देखून तुका आर्गां दिता जेजू मोगाच्या आख्या सगल्या मनान सगल्या काळजान सगल्या बोळान सगले सोबतेन आमची मान खोल भागावन आमी तुका परनिपाट आनी नमस्कार करता नमस्कार तुका करता
मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. जेजू तुझ्या पांयाशी आमी आयज आयल्या. काय बरो दीस आयचो. आसिजेचो बागेवन फ्रांसीस ताचो आयज आमी उगडास करता. खेरीत भाशेन हे सगळे सृश्टीचो ताका मोग, सृश्टींतल्या रचनेचो ताका मोग. हे रचने भितर देवाच्या मोगाची देणी पळोवपाक ताणें आमकां शिकयला. हे रचने भितर आमचींच खाशेलीं घरचीं कशीं पळोवंक आमकां शिकयला. ही आख्खी सृश्टी आयज तुज्या पांयाशी आमी उबारता. हे सृश्टींतलीं सगळीं बरीं देणी जी आमी घेवन शितळ निर्मळ जिवीत सारूंक तुवें आमकां फावो केला. हो वारो, हें उदक, ही जमीन, हें मळब सगळीं तुज्या हाताची देणी. तुका आर्गां दिनवास दोनया. रचनेच्या सगळ्या प्राण्यां पासत झाडां तशीं जनावरां, सुकणीं तशीं नुस्तीं सगळीं तुज्या मोगाच्यो रचना. हे सृश्टीन काय बरे दोंगर, काय बऱ्यो नदयो, काय बरी सपाट जमीन. तातूंतल्यान आमकां मेळ्ळ्यान शेतां भाटां आमचें उदार पसण आमी रोवंक, उत्पन्न करूंक. ही सगळी तुज्या हाताची रचना. हार्गां तुका, दिनवास तुका, महिमा तुका. तूं आमचो रचणार, तूं आमचो धनी. ह्या वेळार जेजूचेर नदर दवरून ही सगळीं बरी देणी सृश्टीची आमच्या मनान हाडुया. जेजूचेरूच नदर दवरून ही देणी पळोवया. रचनेचो काळ सेप्टेंबराचे पयलीर आमी सुरू केल्लो. द सीजन ऑफ क्रिएशन. आयज 4 तारीख ऑक्टोबराची आनी आख्ख्या संवसाराक आमची कातोलीक पवित्र सभा सगळ्या बऱ्या मनाच्या मनशां बराबर आयज ह्या दिसाचो समारंभ करता. सीजन ऑफ क्रिएशन हाची संपादनी करता. द कन्क्लुजन ऑफ सीजन ऑफ क्रिएशन. काय बरो विशय नदींचो. अ मायटी रिवर. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें घेवन. अ मायटी रिवर. वरिष्ठ नदी.
Let peace and justice flow. नीत आनी शांती व्हांवून दी. आमच्या सगळ्या नदी पासत देवाक आर्गां दिवया. खेरीत भाशेन आमी आमचो चिखलेचो गांव जुवारीचे देगेर बांदलेलो. ही आमची नदी पासत देवाक आर्गां. ही नदी घडून हाडटा ते ल्हान ल्हान व्हाळ तांचेय पासत देवाक आर्गां. शितळ उदक आमकां उदार पसण दिता त्या पासत देवाक आर्गां. तशेंच आमच्यो हेर सगल्यो नदयो आमच्यो गोंयच्यो 11 व्हडल्यो नदयो, तशेंच सुमार 42 ताच्यो ट्रिब्युटरीज, ही सगळी आमची उदकां एक वरिश्ठ नदी करता, अ मायटी रिवर. ह्याच नदीच्या उदकांक लागून नीत शांती मेळोवपाक पोरजा उलो मारता. विचून काडलेले प्रतिनिधी ताचे पासत वावुरता. जरूय जायते जाण आपणाचो फायदो पळयतात, तरूय ही नदी वरिश्ठ नदी व्हांवता. आपणाचे वाटेर येता ते ओडून व्हरता. आपणाचे भोंवतणी आसा तांकां जीव दिता. आर्गां तुका दुनिया, दिनवास तुका, महिमा तुका, वंदन तुका. ही रचना तुजे बराबर उडून तुका वाखाणटा, दिनवासता. आमी हे रचने बराबर तुजी तुस्त गावपाक सोदता. बापा तुका आर्गां दिता, तुज्या मोगा गायन करता. ही 3 हें गीत गावन सगळे रचने पासत देवाक दिनवास आर्गां दिवया. सोबीत सुंदर फुलां पासत विचित स्वादीक फळां खातीर मळबावेल्या सवण्या पासत दर्यांतले मासले खातीर बापा तुका आर्गां दिता. तुज्या मोगा गायन करता. बापा तुका आर्गां दिता. तुज्या मोगा गायन करता. सूर्या चंद्रा तारां पासत वाऱ्या पावसा विजां खातीर जोरी नदी दर्या पासत फातरां खोडपां दोंगरां खातीर बापा तुका आर्गां दिता. तुज्या मोगा गायन करता. बापा तुका आर्गां दिता. तुज्या मोगा गायन करता. आमच्या खाणा पिण्या पासत नेसना गोरा शाळा खातीर थोडी ओतम्या काळजा पासत सांद्या गुणा बोळा खातीर बापा तुका आर्गां दिता. तुज्या
moga gayon korta. Bapa tukar nadita, tuja moga gayon korta. Mogala buhay, Bapa'y paso, bababoy ni ishtakati. Jesu pritwit, darloy dekur, aja kusna monakati. Bapa tukar gandita, tuja moga kayon korta. Bapa tukar gandita, tuja moga kayon korta. Argan tuka dunya, dinwas tuka moima tuka, तुझे रुचने खातीर आनी ह्या रुचना मदें तुवें आमकां रुचल्याय मनशांचो खेरीत मोग केला तुज्या सारक्याचे तुज्या रुपण्यांचे आमकां रुचल्या आर्गां तुका दिनवास तुका महिमा तुका हे रचनेमध्ये एक संपूर्ण रचना म्हणल्यार आंकवार मारिया सृष्टीच्याच रचनाराक आपल्या कुसव्यान घेवन एक मनीस कसो ताका जल्म दिवंक आंकवार मारयेक तुवें वेचून काडली देखून तुका आमी दिनवास आनी आर्गां दिता रचनेचो काळ द सीजन ऑफ क्रिएशन ह्या काळान खेरीत भाशेन मारिया आमची आवय आमी रचनेचो मोग करूंक आमी रचनेची निगा घेवंक जशे भाशेन तिणें 9 म्हयने सृष्टीच्या रचनाराक आपल्या कुसव्यान सांबाळ्ळो तशेंच हे सृष्टीची देणी आमी सांबाळूंक आमकां ही जबाबदारी दिता आमचे आंकवार मारये बरोबर तुका आमी दिनवासता आर्गां दिता ह्या ओतुंबराच्या म्हयन्यान तेरसाच्या मागण्यान सायबीण माय बरोबर आमचे सृश्टी पासत आमी तुका आमचे दान ओपता In life, we face problems. It could be any kind of personal problems such as family issues, workplace issues, or even spiritual blocks. And today's mysteries, the glorious mysteries, is like an instruction book on how to handle these problems we face in our daily lives. The first glorious mystery, the resurrection. It teaches us to pray for faith because nothing is impossible for God. The problems we face can look difficult, but let us remember the problems Jesus faced. He was sentenced to death. He was buried for 3 days. But finally, Jesus rose from the dead to save us from our sins. This faith that Jesus Christ, whose resurrection changed all of human history, is powerful enough to help us create a change in our lives as well.
The second glorious mystery, the Ascension, teaches us to pray for the strength, for the courage to do what is required to solve our problems. God usually doesn't solve problems without our involvement. He wants us to have the courage to take the first steps, to pick ourselves up. Before Jesus ascended into heaven, he told his disciples, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them and teaching them to observe all that I have commanded you. And I am with you till the end of time." The third glorious mystery, the descent of the Holy Spirit. This mystery tells us to pray that the Holy Spirit will be our partner, our friend during our tough times. At Pentecost, the Holy Spirit united the apostles. He took their fear away from them and allowed them to speak even with people who didn't speak the same language. The fourth glorious mystery, the Assumption. The Assumption isn't about life on earth, but about life in heaven. Our Lady goes to heaven, body and soul. This is a sign of hope for us. We pray to improve our lives with others here and now. We start out praying that certain crosses in our lives will disappear. But God responds by telling us to carry our crosses and to see that these crosses will lead ourselves and others to a life with Him. As Pope Francis says, Our Lady is the gate of heaven, standing there and waiting for us to arrive. The fifth glorious mystery, the crowning of Our Lady of Heaven. Mother Mary, she is the Queen of heaven and earth, a powerful intercessor with God Himself, and she is our mother. If we invite her intercession into the problems of our lives, she will look out for us, she will help us, she will intercede for us, just like a mother would. आमचे स्वर्गीचे माये बराबर हो एक खूण आतां आमी सगळीं म्हणुया. तेरसाचें मागणें भोव फळादीक आनी गुणादीक मागणें. आंकवार मारीच्या हाताक धरून तिचो अर्थ आमी समोरंबून सृश्टी बराबर आनी सृश्टीची रचने बराबर हो खूण भेटोवया. म्हज्या उजवे वाटेन आसात तीं आमचे बापा आनी नमान मरी म्हणटलीं. आमचे बापा स्वर्गीचे, आमचो दिसपटोय क्रायस्ट आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षिता तशें आमची बदकां बोगूस आनी आमकां आतांनी बुडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Naman Mare Kripin Bulule, Survespo to Chitaisa, Ostramade to Sudo, Anisado to Zopo Jesu. Bagyot Mare, Devache Mai,
आपापल्या खातीर विनंती कर, आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुत जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माय, आपापल्या खातीर विनंती कर, आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुत जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माय, आपापल्या खातीर विनंती कर, आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुत जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माय, आपापल्या खातीर विनंती कर, आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुत जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माय, आपापल्या खातीर विनंती कर, आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुत जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माय, आपापल्या खातीर विनंती कर, आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुत जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माय, आपापल्या खातीर विनंती कर, आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुत जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माय, आपापल्या खातीर विनंती कर, आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुत जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माय, आपापल्या खातीर विनंती कर, आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुत जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माय, आपापल्या खातीर विनंती कर, आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आणि पवित्र आत्म्या आती आता आणि सदा सदा काल आमेन. आमकां शुभकार्य आमकां कोणाच्या ह्याच्यातली बुकडून चढवत असलेल्या Let justice and peace flow. नीत आणि शांती वाहून दी. A mighty river, वरिष्ठ नदी, उगडास आमकां रोचणेच्या काळाचो. भाग्योन फ्रांसीस आसिसीचो ताच्या परबे दिसाक आयज आख्खी पवित्र सभा जेन्ना रोचणेच्या काळाची समरमणी करता, आमी निती पासत शांती पासत एके सदां व्हांवतले झरी आनी नदी भाशेन नीत आनी शांती घेवन व्हांवूंक आमचें अर्पण करुया. आयज तावन पवित्र सभेन नवी पावलां आनी नवसरणी हाडूंक आमच्या बिस्पांचो सिनड परिशद सुरू जाता. खेरीत भाशेन पवित्र आत्म्याचें देणें तांकां फावो कर म्हूण रोचणेची निगा घेवंक आनी देवाची आमी खरी हातयारां जावंक आमकां कृपा मागुया. जेजूचेर नदर दवरून आमकांच हे नदी भाशेन व्हांवूंक आदार मागुया. Living waters flow on, sweep away my pain, bring your healings to my heart, help me love once again. Living waters flow on, living waters flow on, Sweep away my pain. sweep away my pain, Bring your healings to my heart. bring your healing to my heart.
again. Cares and worries let me down. Fear of failure fills my day. When I'm lost and all alone, help me, Lord, to find my way. Living waters flow on, sweep away my pain. Bring your healings to my heart. Help me love once again. People knocking at my door, strangers seeking love and care. Never let me turn them down. Show me gently how to share. Living waters flow on. Living waters flow on. Sweep away my pain. Sweep away my pain. Bring your healings to my heart. Bring your healing to my heart. Help me love once again. Help me love once again. Let peace and justice flow. नीत आणि शांती व्हावून दी. हे पवित्र मिसाचे बेटेन हे नितीचो आणि शांतीचो कुंवर ह्या आल्ताराचेर आजीर जाता. आमची सगळीं इंतेसांवां ह्या आल्ताराचेर ह्या मिसांत उबारुया. भोव करून जंय ओनीत जाल्ली आसा, जंय शांती बिगडलेली आसा, त्यो घडयो आमच्याच घोराब्यांच्यो, आमच्या फिरगोजेंतल्यो, आमच्या गोंयच्या राज्यांतल्यो देवाक उबारुया. खेरीत भाशेन आमची नदी म्हादेई देवाच्या हातान आनीक एक पावटी घालुया. देवाचे रुचने पासत म्हादेई टायगर रिझर्व देवाच्या हातान घालुया. जरूय मनीस ओनितीन चलता, हे रचने सगळें ओनीत करूंक सोदता, हे रचनेक चिटकून आसलेल्या मनशां सगळें ओनीत करता आनी अशें करूंक शांती बिगाडटा. आमचें जिवीत, आमच्यो नदी, आमची रचना देवाच्या हातान घालुया. खेरीत भाशेन मणिपूर ही स्टेट आनी तातूंत जी शांती विबाडल्या, सृश्टीचो नाश करचे पासत, आपणाचो फायदो करचे पासत, ही परिस्थिती देवाच्या हातान घालुया. लेट पीस एंड जस्टीस फ्लो. नीत आनी शांती व्हावून दी. ह्या आल्ताराचेर सगळ्यांक जे ह्या आख्या शांतीच्या आनी नितीच्या वावराक चिटकून आसात तांकां देवाक उबारुया. जे कोण आड वेतात तांकां देवाक उबारुया. हेर सगळी आमची मागणी हे पवित्र मिसाचे भेटीन आमी देवाक उबारुया. Living waters flow on. Sweep away my pain. Bring your healing to my heart. Help me love once again. Living waters flow on. Sweep away my pain. Bring your healing to my heart. Help me love once again.
Cares and worries get me down. Fear of failure fills my day. When I'm lost and all alone, help me, Lord, to find your way. Living waters flow on, sweep away my pain. Bring your healing to my heart. Help me love once again. Living waters flow on, sweep away my pain. Bring your healing to my heart. Help me love once again. Why do we work together? Some people say it's too late. Some people say that we are drowning, that our homes are on fire, that our ecosystems are lost, that injustice will prevail. All of our different rivers, springing forth and mighty, flow into the same sea. We are witnesses of faith. We are witnesses of hope. And we are witnesses of love. Together, we will journey in communion as the people of God to let justice and peace flow.